पणजी ते बांबोळे मार्गार ज्यो खासगी बसी चलतात त्यो 19 जानेर मेरेन बंद करच्यो। ह्या मार्गार फक्त कदंबा बसी चलतल्यो म्हण येरादारी खात्यान घेतिल्ल्या निर्णयाचो अखिल गोंय खासगी बस मालक संघटनेन निषेध केला। तशेंच हो निर्णय फाटी घेवचो म्हण मागणी केल्या। आरडीएस्को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। स्मार्ट सिटीच्या नावाचेर ज्यो बसी आमच्यो ज्यो चलता इतल्या वर्साच्यो प्रायर टू लिबरेशन ज्यो बसी आमच्यो सर्वीस करता पणजेच्यान दोनापावल, पणजेच्यान तालिगांव, पणजेच्यान बांबोळे, मागीर पणजे टू मिरामार सिटी बसी किंवा पणजेच्यान बांबोळे पर्यंत वाया दोनापावल युनिव्हर्सिटी ह्या रुटांचेर ज्यो सर्वीस दिता बसी आमच्यो इतल्या वर्साच्यो त्यो खंय तरी काडपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून चल्ला आनी त्या संदर्भात जे नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे जे नोटिफिकेशन येयला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडसून आनी तितून डेडलायन दिला की 19 तारीख पर्यंत बसी ज्यो आमच्यो त्यो काडल्यो वयतल्यो आनी फक्त एक्सक्लुझिव्ह कदंबाच्यो बसी थंयसर चालू केल्यो वयतल्यो ह्या रुटांचेर जे रूट मेन्शन केले तितून ते आनी तितून अशें नमूद केल्ल्या एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन न्हू पूण तरी तितून एक नमूद केला की कोणाची ऑब्जेक्शन वगैरे कितें आहा ती तेंच्यांनी आपली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी जो आहा तेच्या पर्यंत पावोवची म्हणून। तेन्ना हे सगळे जर पळयले जाल्यार खंय तरी हे सगळे अन्यायकारक आहा। कारण कितें आहा की कोर्टान सुद्दां मनीस गेल्या उपरांत खंय तरी नॅचरल जस्टीस जो आसता ताका हियरिंग दिले वयता, नॅचरल जस्टीस आहा तो प्रोवायड केलो वयता खंय तरी आनी पुणून हांगासर सरकाराचो जो निर्णय पळय घेवन नोटिफिकेशन पळय पब्लीश केला डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान ताका कोणा कडेन चर्चाच करूंक ना आयज पर्यंत, कोणाक काय कॉन्फिडन्सानूय घेवपाचो प्रयत्न हांगासर जावंक ना आनी अशा तरेन जे नोटिफिकेशन पब्लीश केला हे कोणाच्या सांगण्याचेर केला हो एक प्रश्न चिन्ह पडटा। सांगता की आमकां बसी येयल्या हे येयल्या ते येयल्या पूण हांगासर कांयच ना, हांगा बसी बिशी काय ना। हे परत बसी ज्यो आहा ईव्ही ट्रान्सलायन पळया तेंच्यो बसी परत भाड्याचेर घेवपाचे हांगासर चल्ला 75.87 पर किलोमीटर परत घेवपाचें ठरला। परत आयडीआर म्हणून एक कंपनी आहा ईव्ही ट्रान्सलायन कंपनीची दुसरी तेंचे कडेन 68.90 पर किलोमिटराचेर बसी घेवपाचें ठरयला हेंच्यांनी आनी PMI म्हणून इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन आहा पळय यांच्या कडसूनय परत 47.95 पर किलोमिटराचेर बसी घेवपाचें ठरयला। आरे वक्त हेंच्यांनी 10 बसी घेतल्या खंयच्यो 60th लिबरेशन पळय जे आसा ह्या लिबरेशनाक जो फंड पळयल्लो तितूंतल्यो 10 बसी हेंच्यांनी स्वता घेतल्या आनी PML म्हणून जो पळय फंड आहा पळय त्या फंडांतल्यो एक 10 बसी हांगासर घेतल्या आनी बाकीच्यो ज्यो बसी आहा पळय न्हू त्यो सगळ्यो भायल्यो चलोवपाक घेतलेल्यो आसा। 19च्यान तेंच्यांनी सांगला की आमच्यो बसी काडटले आनी एक्सक्लुझिव्हली कदंबाच्यो ते दिसाच्यान चालू जातल्यो। काय म्हणूंक ना तितून क्लियर काय म्हणूंक ना। 30 दीस म्हटल्या फक्त तितून 30 दीस म्हटल्या। आतां 28 डिसेंबर म्हटलो जाल्यार तेणी 28 जानेवारी पर्यंत तरी रावपाक जाय आसलो 30 दीस जाले पूण 19 तारखेच्यान तो म्हणटा बसी काडटले जानेवारीच्या हय। तुमचो कितें स्टँड आसतलो आतां नेक्स्ट सांगलो न्हू हांवें तुका। आतां ऑब्जेक्शन आमी फायल केला 19 तारीख पर्यंत जर सरकारान काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कितें करतले तर आतां मुख्यमंत्र्यान म्हाका 2 दिसांनी आपयता म्हटलें अपॉइंटमेंट दिला। मुख्यमंत्र्याचो स्टँड कितें आहा पळय तो पळयतले आमी नाल्यार त्या प्रमाणे कितें कायदेशीर मार्गान कितें ऑप्शन आहा तो पळयतले आमी मागीर पळया कोर्टाक बी वचपाचें कितें आनी सांगलें न्हू लिगल आस्पेक्टाचेर सगळ्या स्टडी करून ऑब्जेक्शनां फायल केल्या म्हणून। जवळ हे 70 न्हू हय 62 बसी आहा म्हणजे थोडे एड करूंक ना 70 सुमार आहा ती म्हणजे कोणाच्यो बंद बी ना पळय सिटी बसी बी त्यो तेंच्यांनी एड करूंक ना। आनी सरकार कितले हाडपाक सोदता केटीसी कितले हाडपाक सोदता तेच सांगले न्हू स्वताच्यो म्हणटा पळय न्हू तेंचे कडेन आतां लिबरेशन 60th इयराचो फंड आहा पळय तितून 10 घेतल्या PML म्हणून कितें तरी एक फंड आहा तितून 10 घेतल्या आनी बाकीच्यो सगळ्यो चलोवपाक हाडल्या किलोमिटराची ईव्ही ट्रान्सलायन आनी दुसऱ्यो कंपन्यांनी सांगल्या पळय ना म्हाका दिसता 60 केल्या तेंच्यांनी टोटल 60 केल्या तितून ईव्ही ट्रान्सलायनाच्यो परत व्हडल्यो बसी कितें तरी आहा ना ते काय सांगूंक ना न्हू पूण हांवें आतां हितून मेन्शन केला की एका वाटेन तुमी म्हाजी बस स्कीम म्हणून काडल्या आनी कदंबा सोंपले म्हणून कदंबाची उबे रावपाची ताकद ना म्हणून तुमी आमच्यो बसी दी म्हणटा चलोवपाक आनी हांगासर तुमी आमच्यो बसी काडपाक भोंवता
पूण कशें तुमकां पातयेवपाचें काय म्हणून मागीर हांगासर कितें हांव म्हणटा कितें म्हाका काय प्रॉब्लम ना पळय इतलो तेंप कदंबान कितल्यो 1980 कदंबा स्टार्ट जाल्ल्याक आमच्या वांगडा पॅरलल गाडयो चलयल्यो आमी केन्ना ऑब्जेक्शन हाडूंक ना हांव जाल्यार पयलो मनीस हांव सदांच सांगता चलया म्हणून जाय तितल्यो कदंबा हाडून घाला म्हणून हे बा आमी तर कोर्टाक वचत मरे आतां ते EV ट्रान्सलायन बी सगळ्यो बसी भायर पडटा विदाउट परमीट बसी चलता सगळ्यो तुम्ही जाय जाल्यार इचरा त्या चेअरमॅनाकूय इचरा काटेकूय इचरा त्या सगळ्यो विदाउट परमीट बसी चलता ह्यो फाल्यां कोर्टाकच्यान भायर पडटा पूण हांव कोर्टाक बी खंय वचना कित्याक चलया म्हणून सांगता पळय देवाची पळय तुमकां हांव सदांच सांगता देवाची इच्छा आमी कश्ट करता रात दीस त्रास काडटा बस ब्रेक डावन जाली रातोरात मेकॅनिक हाडटा रातोरात स्पेअर पार्ट्स अवेलेबल करता आणि ती बस सकाळी रस्त्यार हाडटा लोकांचे सर्व्हिस दिवपाक लोकांक ह्या हेतून आमी जेन्ना धंदो करता प्रामाणीकपणान आमी कोणाचे 1 रुपया कमी घेतला आसात चड घेतल्या म्हणून कोणाक सांगपाक ताकद ना